एक्सिडेंट जालो गौतम नगार हेणी तो स्टेटमेंट केलो आनी फूल गोंयांक खंय तरी इतले पॅनीक सिच्युएशन केलें की पॅनीक सिच्युएशन करून थेयलां की लोक सगळे पॅनीक जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता खंय तरी सगळी जी हार्मोनी आमची गोंयांत हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळी एकी कडेन रावन सगळे आमी मिळून जुळून रावतात ती तेणी डिस्ट्रॉय केलेली आसा. म्हाका दिसता हें गोंयांत बॅक टू बॅक जायत आसा. बॅक टू बॅक कित्याक जाता तेका लागून BJP सरकार तेका सपोर्ट करता, असल्या गोश्टीक सपोर्ट करता. जे तिनूय आमदार स्टेजीर बसलेले आनी तेन्नाच तेणी तांकां स्टॉप करपाक जाय आसलेलो त्या गौतमाक. आतां तुमी स्टेटमेंट करता सेयींग चुकलें हें केलें तें तुमी स्टेजीर आसलेले तो तुमच्या वांगडा आसलेलो आनी खंय तरी म्हाका हें कंडेम करता हांव की तेका बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचो. पुलिसूय हँड इन ग्लावज आसा तेंच्या. पुलीस सांगता आतां हाडटलो फाल्यां हाडटलो. अरे हाडा. ते गोंयची हार्मोनी काबार केलेली आसा. एवरी पुलीस स्टेशनार खंय तरी लोक जमा जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता अशें तो हाडिना जाल्यार खंय तरी आमी वास्कोन आनी हेज्याहून मोठे संख्येन लोक हाडटले आनी प्रोटेस्ट व्हडलो करतले. येवकार जशें आमी पळयलें की 2 दीस पयलीं 18 तारखेक एक प्रोग्राम ऑर्गनायज जाल्लो आनी त्या प्रोग्रामाच्या स्टेजीर एक लिडर म्हणपाक शकता काय ब्लॉगर म्हणपाक शकता ताका, ताचें नांव गौतम खट्टर. ताणें जे स्टेटमेंट केलें अगेन्स्ट द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ क्रिश्चन कम्युनिटी, अगेन्स्ट द फेथ ऑफ एवरी वन हू बिलीव्स इन सेंट झेवियर, हांव खंय ना खंय ताका निशेध करता आनी कंडेम करता आनी हेका म्हाका दिसता बेगीनचे बेगीन अरेस्ट करपाकूच जाय. पूण जो स्टेटमेंट CM प्रमोद सावंतान केला, इन्वेस्टिगेशन करता, म्हाका दिसता वो ओपन एंड शट केस. जे उतरां ताणें उलयला ते स्टेजीर उलयला, लायव्ह आसा, ऑन कॅमेरा, ऑन मिडिया. देर इज नथींग टू इन्वेस्टिगेट. तूं जर इन्वेस्टिगेट करता पयलीं ताका धरून हाड. देन यू इन्वेस्टिगेट ऑन द ऑर्गनायझर्स, द इंटेंट ऑफ दीस प्रोग्राम एंड दीस इव्हेंट. आमकां खबर आहा की इलेक्शन्स लागीं पावता, पूण जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता इट डजंट मीन यू वील विन द इलेक्शन्स बाय ब्रिंगींग कम्युनल, बाय ब्रेकिंग द हार्मनी एंड ब्रेकिंग द पीस ऑफ गोवा. तुवें जो स्टेटमेंट केला म्हाका दिसता खंय ना खंय गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसा. 48 hours जाला आनी वो रिएक्शन जो आयला फ्रॉम द गव्हर्मेंट एंड द कन्सर्न MLAs and the cabinet ministers have only come after our block president from Kortalim has filed an official complaint at Vasco police station. त्याच्या पयलीं तुमी खंय न्हिदिल्ले. आनी जर प्रमोद सावंत म्हणटा की मोहन गुदिनो रिस्पॉन्सिबल आहा, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. कारण 48 hours जाला तरी पूण तुवें कांय इनिशिएटीव घेवना. पुटिंग द ब्लेम गेम जायना हांगा. You all have to take responsibility because this is just not a hatred, a statement of hate made here, but it is also an attack on the faith. It is a direct insult to faith. It is an attack on Goa's identity, which talks about peace, harmony, where people live here in secularism, whether it's Muslim, Christian, Hindu, we all live together as friends. But jenna असले leaders जे येता from Goa, outside Goa, आणि statement करता, हे खंय ना खंय brings a divisive politics which we do not look forward to. आणि खंय ना खंय responsible has to be taken by the government, and within next few hours they have to arrest this person and we condemn this. आम्ही म्हणटा की प्रमोद सावंत तुवें इनिशिएटीव घेवपाचो. यू आर द होम मिनिस्टर. तुवें असेंब्लीन म्हाका दिसता एक स्टेटमेंट केल्लो जो धर्माच्या विरुद्ध उलयतलो तेजेर तूं एक्शन घेतलो. अँड दिस इज अ टायम यू हॅव टू ॲक्ट ऑन युअर वर्ड. And if you do not act, I think so all the cabinet ministers, all the MLAs who are running this government should resign and step down and let the president rule happen in Goa. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.